नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव दीप्तिका कोडकर। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी जाल्या वाड। चिंचोणे जाल्ले भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक ताक सुटली। दिवचलच्या बोड्डे वाठारांतल्यान 2 दुकानांक उजो लागून 8 लाखां परस चड लुकसाण। उजो लागपाचें कारण मात स्पश्ट जावंक ना। गणेशपुरी म्हापशा जाल्ल्या खून प्रकरणांतल्या मुखेल आरोपींक केली अटक। ह्या आरोपींक दिवची कडक ख्यास्त, अहमद देवडीच्या फामिलीची मागणी। बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड। सगळ्यांनी घेवची जतनाय, दोतोर संगीता केळुस्कराचें लोकांक आवाहन। नीट परीक्षा पेपर लीक घडणुकाड। NSUI आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचो आदात मैदानाचेर निषेध। अधिवेशना वेळार घालतले घेराव। आनी 1993 वर्सा आदले शिलालेखाचेर सापडले वेगळ्या राजवटीचे नाव। शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकांत गोंयचेर हय्या राजवटीच्या धर्मा राजनो ह्या राजाचे आशिल्ले राज्य। आता खबरो विस्तारान। दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारांत जोडून आशिल्ल्या 2 दुकानांक उजो लागून 8 लाखां परस चड रुपयांच्या मालमत्तेचे लुकसाण जाले। ह्या घडणुकेत भूमिका स्टोर्स हे भुसारी दुकान पुराय जळून गेले, जाल्यार टेलरिंग शॉपाक उज्याची झळ बसली। हो उजो शेनवारा फांतोडेर लागिल्ल्याचे कळटा। कल्पेन सांगलें की उजो लागला मागीर आमी आयले सगळे हे जाल्ले की जाल्ले भितून उजो लागून पेट जालो। तेच्या उपरांत शेकर चावी काडून फायर सांगली। तेच्या उपरांत फायर 2 गाडी आयल्यो आनी तेंच्यांनी मागीर तो प्रॉब्लेम साधारण कितले लॉस जालो तुमच्या अंदाजा प्रमाणे? साधारण आतां भितून 4 फ्रीज पण सेलिंग आणि हे सगळं सेटल करून माल कितले आणला? आता हे सगळे टोटल केलं। आज सकाळी सारखे एक्झॅक्ट 5 एक स्टेशनार आमच्यावर एक नंदकिशोर मावळेकर म्हणून एक सिटीतल्यान रनिंग कळून आयलो। ताणें आमकां सांगलें की हांगासर शॉपांतल्यान धुंवर येता म्हणून। इमिडिएट आमचो ड्युटी थ्रू कितें आसता फर्स्ट टर्न आउट डायरेक्ट हांगासर टर्न आउट केला आनी गाडी घेवन आयले। पळयता जाल्यार खरोच धुंवर येतालो। सो इमिडिएटली शटर्स ओपन केले। शटर्स ओपन केल्यार कळ्ळें की हांगासर जनरल स्टोर आहा म्हणून, मिनी सुपर मार्केट। भितर उजो लागलेलो आनी सायडीक तेंचेच एक टेलरिंग शॉप आहा जे कपडे शिवतात। ताका मातशी हिटान मातसो डॅमेज जालो आनी उजो स्प्रेड जावपाक म्हणल्यार भितर सगळे कमर्शियल मटेरियल जनरल स्टोर आसल्या कारणान तुमकां खबर आसा। आनी प्लस सगळे वुडन रॅक्स असले मोस्टली त्याचे वुडन रॅक्स असल्या कारणान उजो स्प्रेड आउट जालो। इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें। एक गाडी मारली, सेकंड आमचो बॅकअप टर्न आउट आपयलो, सेकंड व्हेकल आपयली आनी दोन्ही गाडयो मेळून आमी उजो पालयलो। ऑलमोस्ट एक 1 hour 15 minutes आमकां लागले हांगासर। एक 6:30 म्हटल्यार कंप्लिटली उजो एक्सटिंग्विश जालो। पण कसो लागला तुमकां तो कळोंक कसो लागला म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। प्रायमरीली आमी आतां इलेक्ट्रिसिटीक बरयतले रिगार्डींग इलेक्ट्रीक कितें शॉर्ट सर्किट आसा जाल्यार पळोवपाक। आनी सेकंड लेटर वयतले ते एक्चुअली पुलीस स्टेशनार वयतले की रिगार्डींग आर्सन नाल्यार कितें जावं शकता न्हू कितें। आमी सर्टन करना पूण तेंच्या व्यू ऑफ पॉयंटार कळपाक जाय म्हणून तांकां एक लेटर करता। गणेशपुरी म्हापशा वैयक्तिक वादांतल्यान चल्ले अहमद देवडी या तरणाट्याच्या खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत आरोपी रामकृष्ण उत्तम भोलकर उर्फ RK हाका आंबोली महाराष्ट्र सावन पुलिसांनी अटक केलो। दुबावीत आरोपी फाटल्या 22 दिसां सावन फरार आशिल्लो। ह्या दुबाविताक कडक शिक्षा दिवपाची मागणी अहमद देवडीच्या फामिलीन केल्या। आमकां सरान प्रॉमिस केल्लेलें कितें आमी जाता तितले बेगीन आमी ताका धरून हाडटले म्हणून एंड दे प्रूव्ड इट कितें आमी करून दाखयली म्हणून। सो वी आर व्हेरी भितरल्यान एक दुखूय आसा आनी एक ते हॅपीनस जाय कितें हां तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां ती केली, तेंचो विश्वास तेंच्यांनी जे दिल्ले आमकां तेंच्यांनी सगळें जशें सांगलेलें तशें केलें। वी रियली लायक टू थँक ईच एंड एवरी पुलीस जे टीम आसले
तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून आनी आमकां जोशे सरान सपोर्ट केल्ले जे कोणें आमकां सपोर्ट केले ऑल दी NGO जेणे आमकां सपोर्ट केल्ले ईच एंड एवरीबडी थँक्यू सो मच आनी आमी हेय विश्वास दवरता पुलिसांचेर हेचेर हेंच्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले हेंचेर जे कितें जालें तें आनी प्लस तेंचेर आनी कोण इनवॉल्ड आसा बी हेतून जाल्यार तेंकांय धरतले आनी धरचे म्हणून आमची मागणी. गावाक सायडीक दवरले सावंतवाडी गावलो महाराष्ट्र तितलेच कळ्ळां आनी तेका धरले दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट तेका धरला तो खंय मेळ्ळो कसो मेळ्ळो ते पण तो मेळ्ळो ते महाराष्ट्रान गावला सावंतवाडी ना ते अजून कांयच सांगना. नीट परीक्षा पेपर लीक घडणुका आड NSUI तशेंच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकारान आझाद मैदानाचेर निशेध उक्तायलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फर्नांडीस, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. नीट परीक्षा आतां मेरेनचो व्हडलो शैक्षणीक घोटाळो देखून केंद्र सरकारान ही नीट परीक्षा परतून घेवची तशेंच ही परीक्षा घेवपी NTA संस्था बंद करची ह्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर जून 24 अधिवेशना वेळार संसदेक घेराव घालतले अशी शिटकावणी काँग्रेस आनी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी संघटना NSUI हांणी दिल्या. Firstly, you need to understand that one of the biggest scams of India has taken place, that is the NEET scam, wherein papers have been leaked. So it is important to understand that it has happened across the country, and this has happened to future doctors. So if the future of our future doctors is in such a situation, where is the country going? This is the question that we are asking the Prime Minister of the country. We have reasons to believe that the Prime Minister himself is not educated, and this is why the situation of the education system in the country has come to such a situation. The NSUI across the country is demanding for a ban on NTA, the National Testing Agency, which has done a scam with the UGC NET exams, and again a scam and has leaked papers of the NEET. There were clear evidences in Godhra, there are clear evidences in Bihar, wherein confessions have taken place. And the education minister is still supporting, and he is not banning, and he is not coming with a solution, which shows that he has clear inclinations towards these fraud people, and he is involved in this. So on 24th of this month, we'll be doing a parliament ghera also. The Congress party and the NSUI will be doing a parliament ghera. Modi government, failure of the education department and failure of the national NTA, this agency that is responsible for this mess created on the future of our students. And आमकां जेन्ना report आयले, then it was always known to the education minister and to the government of this mess, but they denied. आज जेन्ना पेपराचेर आमकां गोवन येता की बिहारच्या गांवांत one student has confessed to this crime, 4 have been arrested, in which they have said that 30 to 40 lakhs of rupees was paid to leak this NEET examination paper. It was also said that some teachers were given about 7 lakhs rupees. One particular institute, coaching institute, 2 crore rupiah of check translation has been caught under suspicious grounds. So what are we doing? This is the failure of this BJP government that says that there was no scam in any department. आज भुरग्याक रस्त्यार आख्खे देशभर ह्या सरकारान हाडलेले आहाय. सदांच सांगतालो की कितें ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा, पूण आज सिद्ध जाला की हाचे सगळे मंत्री फक्त पयशे खावपाक सोदतात. आनी ते आज भुरग्यांचे भवितव्य जे एग्जामिनेशन पेपर आसा थंय सुद्दां करप्शन चल्लें. पयलीं तांणी सांगलें ना म्हणून, पूण काल जेन्ना UGC NETचे जेन्ना तांणी एग्जाम्स कॅन्सल केली ताजे वयल्यान सिद्ध जालें की थंय करप्शन आसा म्हणून. आमचो डिमांड आसा की जी नीट एग्जाम जी जाल्या ती परत घेवची, कित्याक तातूंत व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
पर्ये 1993 वर्सा भूमिक देवळा कडेन प्राचीन शिलालेख सापडिल्लो. शिलालेखाचेर बरयल्ल्या लिपी प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकांत गोंयांत आनी एक खबर नाशिल्ल्या राजवटीची म्हायती मुखार आयल्या. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या आणि दक्षिण कोकण भागाच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल एक व्हड खुलासो हालींच जाल्ल्या संशोधनांतल्यान मुखार आयला. पर्येच्या भूमिका देवी मंदिराच्या भायर सापडिल्ल्या एका शिलालेखाच्या मजकुरा प्रमाण गोंयचेर राज्य करपी एका वेगळ्या राजवटीचे नाव सापडले. खरें म्हटल्यार हो शिलालेख 1993 वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंह राणे हाणें सगळ्यात पयलीं पळयिल्लो आनी तेन्नाचे पुरातन खात्याचे संचालक पी शिरोडकार हाणें त्या शिलालेखाचो अर्थ लायिल्लो. पूण 2 लायनीचो हो संस्कृत आनी ब्राह्मी लिपींतलो मजकूर चुकीच्या पद्दतीन कॉपी केल्ल्यान ताचो अर्थ वेगळोच लागिल्लो. उडुपीच्या एका कॉलेजींतलो आदलो प्रोफेसर टी मुरुगेशी हाणें ह्या शिलालेखावयलो मजकूर परत कॉपी करून ताचो नव्यान अर्थ काडलो तेन्ना ही नवी म्हायती मुखार आयली. ह्या शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आणि 5व्या शतकात गोंयचेर हैया राजवटीच्या धर्माराजाचे राज्य आशिल्ले अशें कळटा. आमकां कळटा की ते स्थान इतले पवित्र जावपाचें कारण थंयच हाज्या पयलीं एक यज्ञविधी जाल्लो आनी तो यज्ञविधी कित्याक जाल्लो तें आतां आमचे मित्र मुरुगेशी हांणी त्या लेखाचें वाचन तांणी ठसो घेतलो ताजो परतो गोंयांत येवन. कित्याक 1993 सालान जे छापून आयिल्लें आनी कोणा कडेन तो ठसो दाखयल्लो तो तांचें म्हणणें आसा की तो ठसो एका विशिश्ट पद्दतीन घेवचो पडटा. तो घेवंक नाशिल्ल्यान ती लिपी तेन्नाची इतल्या 1800 वर्सां पयलींची ताजें सारकें वाचन जावंक ना. तें मुरुगेश हांणी मागीर एका ह्या क्षेत्रांतले आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियेचे तांचे मित्र आसात तांणी मुनिरत्नम रेड्डी म्हणटा तांकां मदत केली हो ह्या ठशाचें वाचन करपाक. आनी जे आतां हो लेख आसा तो 2 वळीन संस्कृत ब्राह्मीन आसा आनी ब्राह्मी अक्षरां आसा आनी संस्कृत भाशा आसा. जाल्यार तो लेख आसा तो असो पयल्या वळीन आसा. धम्मलय जुनू हैहय म्हणजे हैहय राजवंशाची म्हायती तातूंत मेळटा आनी राजाचें नांव मेळटा की धर्मयज्ञ हे त्या पयल्या राजाचे ते म्हणटात की हे भोज घराणें आसूंक शकता जे चंद्रपुरा राज्य करताले आनी ते मान्य आसा म्हाका. हो पाशाणी युपस्तंभ एकमेव आसूंक शकता संपूर्ण ह्या आमच्या अस्तंत दर्यादेगेर आनी गोंयांतलो. त्या दृश्टीन पर्येच्या ह्या युपस्तंभाचे किंवा खांब्याचे पाशाणी महत्व खूब वाडलां आतां आनी ताजेर खूब आनीक जाण येवन संशोधन करतले वेगवेगळ्या पद्दतीन. Re-examination of the inscription, I understand that inscription recorded for the first time in the Goan history a new dynasty that was ruled over Goa. As stated in the inscription, Dharma Yagno, a king of Ayaya family, performed a yagna or a sacrifice in the Bhumika temple. Now it is a completely dilapidated condition, and along with his army he conducted a sacrifice, and it could be the pillar could be a upastamba or a sacrificial pillar. And this inscription is very important so far concerned the Goa history and culture. It was the earliest known record of Goa on paleographical basis, that is on the basis of the writing. We come to the conclusion that it belongs to 4th or 5th century AD. So that is why it is the earliest inscription of Goa and composed in Brahmi script and Sanskrit language. Though it was a small inscription, it is very, very important, which introduced for the first time a new dynasty that was existed in Goa. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा सोंपली आनी भाजप सरकारान इंधनाचेर व्हॅट वाडयलो. पेट्रोलाच्या दरांत लिटराचेर 1 रुपया आनी डिझेलाच्या दरांत लिटराचेर 36 पयशे वाडयल्यात. देखून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भाजप सरकाराचेर तिडक उक्तायली.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें इव्हेंट योजनेचेर निरर्थक खर्च करिनासतना काटकसरतीचेर उपाय आपणावचे. सरकाराक सामान्याचो कोणो मोडपाचोच आसा. हालींच तांणी वीज दर वाड केल्ल्यान आयज इंधनाचेर दर वाडयला. विजेच्या दराक लागून जनतेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी प्रक्रिया भाजप सरकाराचो गरीब विरोधी एजेंडा उक्ताडार हाडटा. राज्याची तिजोरी खाली जाल्ल्यान निधी एकठांय करपा खातीर आनी इव्हेंट आयोजीत करपा खातीर ही दर वाड केल्या. भाजप सरकाराक सामान्याच्या त्रासाची पर्वाच ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें केला. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयकारांक वॅट कापून पेट्रोलाचे दर लिटर 60 रुपया सकयल दवरपाचें आश्वासन दिल्लें. शासनान जर ही दर वाड फाटीं घेवंक ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें विरोधी पक्षाचें म्हणणें. दिन तेमी दाखोवन दिले इलेक्शन जालें आनी लोकांक इतले अश्युरन्स दिले हे फ्यूल कट करून उडयले प्रायसीस फ्यूल हायकाचे देंवयल्ले पण आज पत्तोन तेमी चडयले हें दाखोवन दिता हें फक्त जुमलेबाजी इलेक्शनाक सांगताले म्हणून दे आर नॉट सिरियस. देर आर 2 hikes. One is the power hike as well and power hike by 3.5%. When we spoke about the power hike and the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला. विथ दिस बिकॉज ऑफ दी ह्यूज इन्फ्लेशन आज दाखोवन दिता की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो म्हाका याद जाता 2012 त्या वेळार तेणे वेट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स आणि हो तेगेलो शिष्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केले. हें कितें दाखोवन दिता भावंदो हें दाखोवन दिता की दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस ओनली जुमलेबाजी and the Congress government, the Congress party along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue, we will protest, we will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. इलेक्शन जशें जालें लोकसभाचे तातूंत ही सेकंड गोंयकाराचेर ह्या सरकारान वाड केल्ली आसा. पयली केली ती इलेक्ट्रिसिटीची. जेन्ना जानेवारीन JERC कमिशन जेन्ना हांगा आयिल्ले जेन्ना गोंय सरकार थंय प्रपोजल घालतालो वाड करपाचो तेन्ना आमी थंय ऑब्जेक्ट करून सरकाराक सांगिल्लें की 1400 करोड रुपयाचे ड्यू आसा टुवर्ड्स इंडस्ट्री टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आनी कमर्शियल ते पयलीं रिकवर करा. दुसरें आमी एक सांगिल्लें की जे आज गोंयान होम स्टे म्हळ्यार जे बंगले लोक भाड्याक दिता आज प्रत्येक विला दिसाक 80,000 1 लाख रुपयाक लोक भाड्याक दिता पूण ताका मिटर आसा रेजिडेन्शियल मिटर. आमी सरकाराक सांगिल्लें क्रॅकडावन ऑन ऑल दीज हाऊसेस आणि ते रेजिडेन्शियल ते कमर्शियल करा म्हणून. सो थंय आज जी पिलफ्रेज आसा ती म्हाका दिसता हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे पयशेकार आसा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न चल्ला. बदलो घेवपाक लागला कारण दक्षिण गोंयची सीट आमकां मेळुना. पयलीं म्हणल्यार इलेक्शन जाल्या बरोबर फर्स्ट म्हणल्यार पावर टॅरिफ हायक केले आनी अप्रॉक्सिमेटली 60 पैसे 90 पैसा पर युनिट. मान्य मुख्यमंत्र्यान पयलीं विधान केले की काय ना जस्ट रूल पूण जस्ट जेन्ना पावर टॅरिफ 60 ते 90 पैसे इंटू युनिट्स करता तेन्ना कितले रुपया जाता हे बारीक लोकांक चिमटो लागतो. तशेंच आतां पेट्रोलाचेर 1 रुपया आनी डिझलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक मेळ्ळें. सो हातूंत जर एक पळय दिस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकॉनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला. म्हणजे इकॉनॉमीचो जो स्ट्रक्चरींग आसा हे सरकारा कडेन जमना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात पावसान हाजेरी लायतात थंयच मलेरिया चिकुनगुनिया तशेंच डेंग्यू ह्या दुयेंसांनी मान वयर काडल्या. बितकी प्राथमीक भलायकी केंद्रात सध्या 4 डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात. पळयात पुराय बातमी. पुराय राज्यात पावसान नेटान हाजेरी लायिल्ली आसा. ह्याच फाटभुंयेर आतां डेंग्यू चिकनगुनिया तशेंच मलेरिया ह्या दुयेंसान आपली मान वयर काडल्या. बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रात सध्या डेंग्यूचे दुयेंती सापडपाक लागल्या. हाचे आदीं डेंग्यूक लागून लोकांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला. देखून सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांतली दोतोर संगीता केळुस्कर हिणें केलां. हांगा आमी पळयलां आतां आमच्या PSCच्या अंडर ह्या दिसांनी पावसाच्या कारणान खूब केसीस डिटेक्ट जाला ऑफ डेंगी मलेरिया
आणि चिकुनगुनिया. बट आमच्या PSCच्या अंडर आता सद्यांनी डेंगी केसीस वाडपाक लागला. म्हणजे आमच्या वखदार टोटल आम्ही 7 सब सेंटर आणि 3 RMD म्हळ्यार सगळ्या आमच्या एरियांक केसीस वाडटा. सो ताज्या कारणान लोकांनी खूब प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. कित्या खातीर ह्यो सगळ्यो डिजीज आसा, ह्यो वेक्टर बॉर्न डिजीज, त्यो सगळ्यो जराळां खातीर जाता. मेन म्हटल्यार केसीस वाडपाक लागला हे डेंगी केसीस भरपूर आणि तातूंत मनशाचो मृत्यू सुद्दां जावूं शकता. सो ह्यो जराळी आसा पळय, मेन पयलीं कशें मलेरिया खूब कॉमन मेळटाले, बट ह्या 2 वर्सान आमी अशें फायंड आवट केला की डेंगी केसीस खूब वाडपाक लागला. डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून दर एकल्यान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. प्रत्येकान आपल्या घरा भोंवतणी तशेंच घरांत भितर लेगीत उदकाची पुरवण करतना जतनाय घेवप खूब गरजेचें. हेल्थ इन्स्पेक्टर वेळेचे वेळार वचून पळोवणी करतले अशें दोतोर संगीता केळुस्कर हांणी सांगलें. मेन म्हटल्यार डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान तांतयां घालता आनी मलेरियाची आसा ती घाण उदकान. म्हणल्यार गटर जर ब्लॉक जाला, कितें जाला जाल्यार ते अगर ओपन करना, व्हांवना जाल्यार थंय मलेरियाची जराळ तांतयां घालूं शकता. आनी डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान. मेन हे बरें उदक खंय आसता आमचें किचनान. आमी भायले सगळे साफ दवरता. मेन कशें आमचे सेंटराचेर सगळे ब्रदर आनी सिस्टर आसा आनी आमचो स्टाफ एवरी टायम होम विजीट करून तांचे सगळे जर ब्रिडींग सायड म्हणल्यार कशें पॉट्साच्या पोना बश्यो आसा तातूंत उदक रावून थंय जराळी जावपाक शकता. मागीर एसीचें उदक जर साठटा, भायल्या वटेन पडटा आनी थंय साठटा, मागीर कुलराचें उदक, तातूंत ह्यो जराळी जावपाक शकता. आनी मेन डेंगीची जराळ आमकां किचनान बीन मेन पळोवपाक पडटली. जर तुमी सांठोवन जर उदक दवरता म्हणजे यूज करपा खातीर जाल्यार तें धांपून दवरपाचें. मेनली ड्रम्स आमच्या सगळ्या घरांनी आसता, त्यो ड्रम्स धांपून दवरपाचे आनी 8-8 दिसांनी हे ड्रम्स सायडीन बीन सगळी घासून काडपाची. कित्याक अगर ती तांतयां चुकून बिकून जर जराळ्यांनी तांतयां घातली ड्रम्सांनी नाल्यार कळशांनी बी जाल्यार ही तांतयां आसा पळय 8-8 लायफ सायकल ऑफ मॉस्किटो आसता 8 ते 10 दीस पर्यंत. सो ती 8-8 दिसांनी तातूंतलें उदक चेंज करपाक जाय आनी सायडींतली बॅरल्साची वॉल्स आसात नाल्यार कळश्यो आहा त्यो बऱ्यो घासून काडपाक जाय. कित्याक तांतयां ही तांकां ड्रमाच्या वॉल्साक बसून रावूं शकता. सो हें सगळें क्लीन करपाचें. तशेंच भायल्या वटेन मलेरियाचे जराळ जर गटरांनी नाल्यार घाण उदकान जर तांतयां घालतात जाल्यार तें साफ आसूं जाय. सध्या मी आसा बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्राकडे. ह्या वाठारान ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत सुमार 7 सब सेंटर्स येता आनी ह्या 7 सब सेंटरांनी ज्या जाग्यार खास करून कुळागरां आसा अशा वाठारांनी डेंग्यू मलेरियाच्यो केसीस वाडपाक लागिल्ल्याची माहिती हांगसरल्यो मुखेली ज्यो आसा दोतोर केळुस्कर, संगीता केळुस्कर हांणी आतांच आमचे कडेन उलयतना दिल्ली आसा. कुळागर वाठारांत जे स्प्रिंकलर लायता त्या खातीर ज्यो पोवल्यो बीन आसता तितून उदक सांठून उरता आनी तितून जळारां पसरल्या कारणान ही दुयेंतां वाडूंक लागल्या अशें तेंचें म्हणणें आसा. ताणें लोकांक आवाहन केलां की आपलो वाठार आनी खास करून घरान उदक भरून दवरिल्लीं आयदनां जीं आसा ती सदांच निवळ दवरची. दर 11 पर्यंत ती आयदनां धुवन घेवची जेणे करून जळारांची पैदास जावची ना आनी हे डेंग्यू मलेरिया हांचो चड फैलाव जावचो ना. गोमंतक TV खातीर बेतकेच्यान हांव शेखर नायक. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. शेनवारा चिंचोणे वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो. कारीन दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बायलेक जागेरूच मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो. उपरांत पोस्टमॉर्टम खातीर कूड हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी दांडीवाडे सारजोरा जे हायवे आसा त्या हायवेचेर एक एक्सिडेंट जालो आनी तातूंत भितर एक स्कूटर जी बायल चलयताली ते आपलो जीव वगडावचो पडलो. हो एक्सिडेंट जालो तो म्हणजे एक इनोवा येताली, ते इनोवान तिका डॅश दिली स्कुटरीक आनी ती बायल शेवटून पडली. तिका जेन्ना हॉस्पिटलांत हाडलें तेन्ना दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही इनोवा आसा ती KA रजिस्टर आसा आनी ह्या इनोवाचो ड्रायव्हर आनी तातूंत भितर जो सायडीक बशिल्लो तो मनीस दोगी जाण एक्सिडेंट जातकीर ते स्पॉटा वयल्यान धांवन गेल्ले आसा. कुंकळे पुलीस ह्या घटनेचो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कंबू मालकणेकार. फाटले कितलेशेच म्हयने स्मार्ट सिटी खाला सांतिनेज वाठारांत काकोलो मॉल जंक्शना कडले रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें. ताका लागून काकोलो मॉल जंक्शन येरादारी खातीर बंद आशिल्लो. मात आतां हो रस्तो पणजेकारां खातीर उक्तो केला. इमेजीन स्मार्ट सिटीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काकोलो मॉल ते टॉक बाल भवन विवांता तशेंच मधुबन सर्कल सयत पुराय रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. आमी आसा काकुलो मॉल हांगा जंक्शना कडेन आनी हो रस्तो जो आसा तो टोंका ब्रिज पण वयता. सो फाटले कितलेशेच दीस म्हयनो म्हटल्यार हरकत ना बंद आसलो. हो आतां
सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिकाक उक्तो जाल्लो आसा. पणजेकारांक हो जो रस्तो हो उक्तो जाल्लो आसा. हे जे मेन जंक्शन आसा सांतिनेज हे खूब क्रिटिकल आसले स्मार्ट सिटी खातीर आनी त्या खातीर खूब टायम घेतलो स्मार्ट सिटीन हो रस्तो करपाक. आनी हे जंक्शन बंद आसल्या कारणान सगळ्या पणजेकारांक त्रास जातालो. कारण हांगासून बालभवनाक वतले जाल्यार रस्तो नासलो, टोंकार वतले जाल्यार रस्तो नासलो, परत हेडीन सांतिनेज वतले जाल्यार रस्तो नासलो. सो हे सगळो जंक्शन मेन जंक्शनूच बंद आसलो. सो आतां हो सगळी कडले रस्ते जे आसा बालभवनाक वचपी किंवा टोंकार वचपी सांतिनेज वचपी हो जंक्शन जे आसा हे जंक्शनूय ओपन केल्लेले आसा. आनी हांगासून जो टोंकार वयता हो 150 मिटरचो रस्तो हो स्मार्ट सिटीन लोकां खातीर आयज ओपन केलो आसा. आनी हांगासून सगळ्या प्रकारच्यो गाडयो ह्यो सगळ्या वाटेन वचूंक शकतात. आनी सगळे रोड जे चारूय रस्ते हे चारूय रस्ते ओपन जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्हीचेर हांव विनायक सामंत पणजेच्यान. पणजेच्या मुळा वाठारांत रावपी एका 85 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेची भांगराची पाटली आनी सरपळी एकल्यान चोरून व्हरपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल बिरेस्तारा सांजे वेळार आपल्या घरा भायर बशिल्ली तेन्ना चोरान तिची पाटली आनी सरपळी ओडून काडली आनी आपले स्कुटरी वेल्यान पळ काडलो. हाका लागून सुमार 5 ते 6 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पणजे पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. माझी सासू हांगासर सदांच भायरूच बसता. भायर बसता जाल्यार अशी केन्ना काय जावंक ना. पूण काल एकटो कोण आयलो, म्हाका खबर नासलें, हांव भितर आसलें त्या सायडीन भुरग्यां कडेन. आनी तिचो आवाज येता म्हणून हांव भायर आयलें पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून, आवाज येयलो म्हणून. पळयता जाल्यार तिच्या फुड्यान एक दादलो उबो आसा आनी तो पाटली ओडटालो. आनी हांवें कितें करतालें काय म्हटल्या बरोबर तेणी एक ती पाटली, तिचे हात सामके बारीक, ती पाटली सोमतीच हातान आयली आनी तेणी स्कूटर हांगासर टर्न करून दवरलेली व्हायट कलरची. हांगासर वयर आसली पायणीनूच. आनी भितर येतना आवाज बीन येवंक ना. अशी स्कूटर चडशी येता भितर येताना. तेणी कशी हाडली ती म्हाका खबर ना. सो कितें करतालो म्हणून हांव ते फाटल्यान धांवलें की लागीं हांगासून म्हाका लागीं आसलो न्ही म्हणून हांव धांवलें त्या फाटल्यान हें करपाक विचारपाक कितें करतालें काय म्हणून. जाल्यार तेणी स्कूटर हांव तेच्या स्कूटरीक हात घालपाक आनी तेणी फाट करून गाडी स्टार्ट मारून ओडून घेवन गेलो. तेन्ना हांव पडलें. पूण तिची पाटली आनी काकण तेणी एक व्हेलें, पाटली व्हेली आनी एक सरपळी व्हेली आनी एका हातीची उरली तेची पाटली. किती वळखीचो काय दिसला तुमकां मनीस? वळखीचो म्हणजे तो गाडयेचो नंबर हांव तिका नोट करून पावोंक ना. कित्याक हांव आबूज जालें तिका मारली बीन काय म्हणून. तिचो आवाज येयना जालो न्ही, ओ ओ करपाक लागली ती म्हणून. जाल्यार पळयता जाल्यार तो काळोच आसा आनी तेणी लायट ग्रीनचो हाफ स्लीव्स शॉर्ट स्लीव्स आसलो शर्ट तेचो आनी डार्क पॅन्ट आसा ब्लॅक कलर. मणी आसता पळय तेची सरपळी करून घेतलेली आनी त्या सरपळी गणपतीचे लॉकेट आसा आनी ते अखंड आसा गोल. आनी पाटली आसा ती तेची 6 पावनाची पाटली तेची ती. आताची रेट पळय जाल्यार तूं 7 लाख क्रॉस करतलो. 7 लाख क्रॉस करतलो. कित्याक आतां भांगर वाडला न्हू रेटीन. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज.